गोंयकार हांगासर जमिल्ले आसात प्लस ऑल ओव्हर गोवा जे हांगासर जमिल्ले आसात तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जावय चिंबोळकरांचो हांव एक गजाल सांगूंक सोदतां की हो तिसरो लढो चिंबोळकरांचो हो तिसरो लढो. पयलो लढो आशिल्लो तो या बीजेपी सरकारा नंतर पयलो लढो आशिल्लो तो पीडीए स्क्रॅप करपाचो. पीडीएक लागून लढले आनी चिंबोळकर जिखले. दुसरो लढो आयटी पार्क खवटे ब्रदर्स वो आयटी पार्क हाडूंक सोदतालो. या आयटी पार्काक लागून झगडले ही बायलां झगडली आनी हो तो राखणदार भाशेन बशिल्लो आसा दिसना हांगासर. संदेश बाब आसात प्रवीण मार खाल्लो तकली फोडली ह्याच गुंडांनी जे हांगासर किंग म्हणून भोंवता आनी ह्या तेतून झगडून आयज आयटी पार्क स्क्रॅप करून दाखयले. हे कापस्तान चिमला लोकांची आसात हे आदिवासी लोकांची आसात. मंगेश आणि दिलीपाक अक्षरशः आदिवासीचो रायट घेवपा खातीर जळोवन मारले जळोवन ताचे वर राजकारण केले. चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आशिल्लो आनी हो चीफ मिनिस्टर आयज बीजेपी सरकारान आसात. आयज पर्यंत तांचो आत्मा तळमळटात की ज्या इश्यूक लागून आमी आमचें बलिदान न्हू आयज तांकां जळोवन मारले तांकां आज पर्यंत जस्टीस मेळना. आज पर्यंत ट्रायबल कम्युनिटी येवन रडटा कित्याक 10.23% ऑफ द बजेटरी प्रोविजन म्हणल्यार 30,000 कोटींतल्यान 3,200 कोटी ह्या आदिवासी वापर जावपाक जाय. 200 कोटी सुद्धा वापर जायना आनी म्हणटा की हे युनिटी मॉल हाडून हांगासर दिता. हांव इतलें सांगूंक सोदता तुमचे युनिटी मॉल नाका आमकां 3,020 कोटी 200 कोटी वापरपाक दिया. तुमची आमकां कोणाची गरज ना. प्रत्येक इलेक्शनाक येवन फक्त 2003 ते 2025 जाले 26 लागलो. फक्त कितें म्हणटा आदिवासींचो प्रगट जावपाक जाय. आनी लक्षांत घेयात भावांनो 25 मेक हे कोणाचो मरण दीस. 25 मेक वो दिलीप आनी मंगेश भाऊ ह्या आदिवासीचो मरण दीस. वो मरण दीस प्रेरणा दिवस म्हणून वो बीजेपी सरकार मनयतात. केन्नाच मेल्लो मनीस प्रेरणा जावंक शकतात विचारता तुमकां. मेल्लो दीस प्रेरणा जावंक शकतात जावंक शकता. कोणाक मारलेलो दीस प्रेरणा जावंक शकता म्हणल्यार आदिवासीक मारून दवरले आनी त्याच्या दिसा प्रेरणा सेलिब्रेट करता. वा रे वा आन्सर दिवपाची गरज आसा आमकां. आज एक गजाल तुमकां सांगूंक सोदता की देवान म्हाका चितो दवरला. ह्या शिमेवयल्या राखणदारांक चितो दवरलाच. ह्या जेजून म्हाका चितो दवरला. ह्या कपरेश्वर देवान चितो दवरला. ह्या अल्लान म्हाका चितो दवरला. ह्या सगळ्या देवांनी आनी शिमेवयल्या राखणदारांनी म्हाका चितो दवरला. कित्याक डायरेक्ट सांगपाक की ज्यानी म्हाजो हल्ला केला हाचे दुबाव व्यक्त केल्लो आज चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आणि मिस्टर रोहन खवटे चांगला आसतलो म्हणून. जीएमसीन खूप जणांचे विचारले म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा दिया. जीएमसीन हांवें म्हाजी बायल जी आहा पळय चिंबलची ती लडटाली 2 गजाली खातीर लडटाली. एक गो जिथं उरत का मरत का म्हणून पळयताली आनी दुसऱ्या सायडीन थोडे मिडिया चॅनल जे आसा पळय सेल जाल्ले आहा ते नरेटिव्ह रॉंग करताले. रामा कणकोणकरान मास्टर मायंडाचें नांव घेवंक ना म्हणून आनी अक्षरशः दुखावताली येवन रडटाली ती. ज्या दिसा भायर सरलो त्याच मनशाचें नांव सांगलें आनी अभिमानान सांगलें की कोण म्हाका मारपी आसा तेंचें नांव सांगलें. आयज लक्षांत घेयात ह्या मिटिंगेच्या नंतर इतल्यान काबार जावपाचें ना. परत हे गुंडांक अपॉइंट करतलेच आनी ज्या भशेन संदेशाचेर आनी बाकीच्यांचेर हल्ला केला त्याच भशेन हल्ला करपाक लागून प्रयत्न केले. आवाज शांत जाता तेन्ना हांव लोकांक विचारूंक सोदता तुम्ही नेपाळा सारखे घडलेले गोंयान घडोवपाक रेडी आसात. तुम्ही नेपाळाक घडलेली गजाल गोंयान घडोवपाक रेडी आसात. गोंय राखपा खातीर रेडी आसात. पॉलिटिकल पार्टीचे डिफरन्सीस सायडीक दवरून गोंयकार एक राखणदार म्हणून उबे रावपाक रेडी आसात. हांव इतलेंच सांगतात म्हाका जस्टीस मेळोवपा खातीर सगळे लोक एकठांय आयले. अभिमान दिसलो की सगळे लोक एकठांय आयले. सगळे पॉलिटिकल पार्टी एकठांय आयल्यो.
पण चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इतलं बुंदीमान आसात की प्रत्येक फावटी त्यांनी डायव्हर्ट करपाक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इश्यू साईडीक रावलो रामा काणकोणकराचो इश्यू साईडीक व्हरपाक आणि लक्षात घेयात डेकोइटी जाली डेकोइटी जाल्या उपरांत कितलेश्यो डकैती जातल्यो डेकोइटी जाल्या उपरांत त्या डेकोइटीचेर त्याच मनीस सांगता की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक थँक्यू त्यांच्याच कार्यकर्त्याच्या भितर चोरी जाता आणि त्यांच्याच कार्यकर्ता म्हणजे ही कितले फास्ट धरले हे सगळे डायव्हर्ट करपाक गेलो आसा एडबर्ग परेराक आयज जीएमसीन बसलेलो आसा आणि एडबर्ग परेरा जीएमसीन कित्याक लागून बसलो आसा कित्याक लागून ताका मारलो पुलिसांनी कित्याक मारलो त्या टायमाचेर हे विचार करपाची गरज आसा सरकार हो डायव्हर्ट करपाक नंबर 1 आसा म्हजें घर हाडलें आनी कितें घर हाडलें सगळे घर हाडलें पण लक्षात घ्या गांव तर वाटेतलोच जाल्यार प्रत्येक शिमेवयल्या राखणदाराक उलो मारत आणि त्याची पावलां जी आहा पळय आमी पावलां मारची पडटली आणि ज्या दिसा आमी गोंयकार एकठांय म्हणून रडटले जाल्यार 27 या बीजेपी सरकाराचो नश्ट जातलो देव बरें करूं